माझे मत म्हणजे इतलेंच कित्याक आझाद मैदानाचेर हांवें कितें सांगलेलें आज सोमराच्यान हांव हांगा सरकार बसतलो म्हणून म्हणटच म्हाका एकच हे पंचायती कडल्यान जाय जें पळय तांकां परमिशन रिवोक करपा तेणी आनी हो गांव शांतीकायेन वो दवरपाचो हें म्हाजें मेन आनी जो मेरेन ते रिवोक करना ते मेरेन इनडेफिनेट हांगा सरकार बसतलो मरसर हे म्हागेलें स्पेशल सगळे प्रेस कोणा कोण आहा सगळ्यांक गोंयभर हे म्हागेली एक मॅसेज पावोवपाची तुमी आनी तें मातशें रिवोक करपाक कशे भाशेन जी लोकांक वस्त नाका ती आमकां नाका लोक आज सगळे रस्ते आतां हांगा थंय वयता कित्याक लागून आं पयर तेणी आतां भुतानी तेणी लेटर धाडलें तांकां सगळ्यांक विकते घेतल्या म्हणून पयशे दिवन आं ताका लागून ते आतां आदोगाद आहा आमगेलो दोदोग आदोगाद कित्याक काडपा जाय कसलो एडवायस घेवपाक तुमी मागीर घेया न्हू बरें तुमी पयलीं एडवायस घेवपा नाका आशिल्लो पयलीं एडवायस घेवपा जाय आशिल्लो हां तुमी आतां हें सगळें करता तें कशे भाशेन टील मरसर हांव हांगा बसतलो हांव हालपाना दीस रात हांगा आसतलो इनडेफिनेट फकत उदक पिता हांव तितलेंच आनी म्हाका कांय नाका हांव मेल्या पासून कदा येता हें म्हागे फायनल डिसिजन सो भुतानीचो हें परमिशन दिल्लो तें रिवोक केल्या शिवाय तूं ना कसो हालपा